नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. व्यावसायिक अस्थापनांनी आनी हेर 31 मार्चा पयलीं घेवचे घाणयारे उदकाचें कनेक्शन ना जाल्यार उदकाची जोडणी करतले बंद. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो इशारो. गोंय सरकाराच्या आदेशा प्रमाण 17 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. 6 IAS अधिकाऱ्यांक केला नवीन खात्यांचें वांटप. पर्या भूमिका देवस्थान वाद प्रकरणात 77 जाणांचेर गुन्यांव नोंद. दुसऱ्या दिसा पुलिसांच्या खर बंदोबस्तांत जालो कालो संपन्न. काक्राच्या लोकांनी केली उदका पुरवण विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याची तोखणाय. अधिकाऱ्यांनी कामां सारकी केली जाल्यार मंत्र्याच्या फावराची ना गरज. काक्राच्या थळाव्यांचो सल्लो. बायगिणीचे बुनयादी फातराक आमदार फळदेसाय आसतलोच, मात उक्तावणा वेळार सांगपाक शकना. मंत्री बाबुशाचो आमदार फळदेसायाचेर राजकी चिमटो. मुख्यमंत्र्याची मात चुप्पी. गोंय अस्मिताय दिसा वेंचीन केली. मुखेलमंत्र्याची तोखणाय. मतभेद करिनासतना उदरगत करता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची केली भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन तुलना. आणि आता खबरो विस्तारांत. व्यावसायिक अस्थापनांनी आणि हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन घाणयारे उदकाचें कनेक्शन घेवचे ना जाल्यार संबंधिताची उदकाची जोडणी बंद करतले असो इशारो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो. कोलवा वाठारांत STP प्लांटाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. घेतल्या आणि कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आणि कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केला, कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आणि सिवर लायन कित्याक घालता, ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसत आणि तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या, ते जिरण जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते साळ नदीत सोडटाले. पायप काडले काय सोडले, म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेले पळय ते डायरेक्टूय सोडटाले, असले प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आणि जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आणि सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेच्या कडेन आसा, फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आणि आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचे ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हटलं तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी, 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतले. काक्राच्या लोकांनी सांतिनेजच्या उदका पुरवण विभागाक भेट दिवन सहाय्यक अभियंत्या सरिता शिरोडकरांचे उपकार आठयले. कितलींशींच वर्सां काक्राच्या लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटाले. फाटल्या 1.5 म्हयने आदीं काक्राच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन गांवांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली. 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी हांगासर आयिल्ले न्हू, तुवें आमकां पायप घालून दिता हांवें. ती पायपां घेवन येयला, आतां काम स्टार्ट केलां. कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकां? उदक येयनाशिल्लें न्हू, खंयचे बारीक येतालें सामकें. खंयचे एरिया ती? काकरा युनिवर्सिटी काकरा. ओके, कितले तेंप येयनासलें उदक? आतां तें खूब तें 2-3 वर्सां उदक आमकां बारीक सामकें येता. आनी आतां 2 दीस जाले कालसून, पूण आतां काल पायप हाडलाय पळय, काम चालू केलां तेंच्यांनी. ज्या लोकांनी एप्लिकेशन केलें उदक शॉर्टेजान, ज्या लोकांनी सायनी मारलेल्यो तेज्या वरवीं पायपलायन पास जाला. हिका दुसऱ्यान कोणीच हिचो आपणान हाडला म्हणपाक शक्य ना. आनी तिका आमी आयज कित्याक लागून थोडीच जाणां येयला, तिका आमी थँक्यू म्हणपाक येयलेले आनी आमी तिका लेगून दिवपाक केले. ती कामाक लागून लेट जाला तेन्ना एक सदांच कितें म्हूण आसता, जेन्ना आमचो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक घेवन ब्लेम करता, आमकां हें ना तें ना. जेन्ना आमचें काम जाता तेन्ना कोणय ना थिंगा थँक्यू म्हणटा. ताका लागून ती ऑफिसर
ताका लागून आमी येयले न्ही थोडीं जावन तिका देव बरें करूं कित्याक आमदाराक खबर आसता आतां आमदाराच्यान चड आमचो एम पी कितले वर्सां जालो तोच एम पी मरे तो केन्ना येना आमी कितले फावटी गेला तेजे जॉब मागपाक कितें ते चड जॉबाक म्हणजे उदकाक प्रॉब्लेम आनी कितें आतां जर हे ऑफिसार जर सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यांचे व्हडलो प्रॉब्लेम ना हितून एक ऑफिसर करूंक शकता सॉल्व प्रॉब्लेम ग्रामसभे 100% जेन्ना आमी हे लेटर करून ऑफिसान येयले आनी एकूच लेटर सीएमाक धाडलेले हेजी कॉपी हे सेम आनी जरी तरी ऑफिसर लेवलाचेर कामां जाता जाल्यार व्हडलो प्रेशर नाका व्हडले एमएलएचो मिनिस्टरांचो गोंय सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 17 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्या तशेंच 6 IAS अधिकाऱ्यांक नवीन खात्याचें वांटप केलां. IAS अधिकारी अश्विन चंद्रू हांची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो सचिव म्हणून नेमणूक केल्या. गोवा गव्हर्मेंटान 17 सिनियर स्केल ऑफिसर तेंची बदली केल्ली आसा तेंचे जे पोस्टिंग आसा तेंचे तितून बदली केल्ली आसा हितून अरविंद बुगडे दामोदर मोरजकर विवेक कृष्णा नायक सिद्धिविनायक नायक अशे टोटल 17 जे सिनियर स्केल ऑफिसर टोटल आसात तेंची बदली जाल्ली आसा तशीच 6 IAS ऑफिसरांची बदली जाल्ली आसा आनी तितून भितर अश्विन चंद्रू हो जो IAS ऑफिसर आशिल्लो तो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशिल्लो आनीक तेजी आतां बदली करून ताका CMाचो चीफ सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. पर्या भुमिका देवळाचो कालो पुलिसांच्या बंदोबस्तांत शांततेत संपन्न जालो. मात देवळांत जाल्ल्या वादा खातीर काल्याक भाविकांचो उणो प्रतिसाद लाभलो. बेरेस्तारा दीसभर वेगवेगळ्या विधी सयत नाट्य प्रयोगान उत्सवाची सांगता जाली. मजगतीं बुधवारा 2 गटां मदीं जाल्ल्या मारामारी प्रकरणात आतां मेरेन 77 जाणांचेर गुन्यांव दाखल जाला. नमस्कार. पर्ये सत्तरी हांगातल्या श्री भुमिका देवस्थानाच्या कालो उत्सवा दरम्यान 2 गटांत जालेल्या हाणामारी प्रकरणात वाळपी पोलिसांनी एकूण 57 जाणांचेर गुन्हा दाखल केलेलो आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की पर्ये श्री भुमिका देवस्थानाचो कालो उत्सव 15 आनी 16 तारखेक जावपाचो आसलो आनी ज्या दिसा पयल्या दिसा जेन्ना कालो उत्सवाची विधीक सुरवात जाली त्याच वेळार गांवकर समाजाचे लोक थंय आयले आनी तेंच्यांनी आपल्याक मानपान आनी आपलो हक्क दिवपाचो हेज्या खातीर ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आसलेले आनी त्याच वेळार तेंच्यांनी तणाव निर्माण केल्लो. मात पोलिसांनी हांगासर जे स्थिती आसली ही नियंत्रणान हाडटाना गांवकर समाजाच्या लोकांक देवळान प्रवेश दिलो. मात तेंच्यांनी थंयच बसून रावल्ल्या कारणान जे विरोधक आसलेले तेंच्यांनी हांगासर अचानकच पोलीस तशेंच जे गांवकर समाजाचे लोक आसा तशेंच भावीक आयिल्ले आसा हेंचेर जीव घेणो हल्लो केल्लो आनी तितून हांगासर जो जमाव निर्माण केल्लो ह्यो बेकायदेशीर आसलेलो आनी तेंच्यांनी हांगासर धारदार जे बेकायदेशीर शस्त्र हांगासर वापरले तितून गुणे लाकडी दाणे प्लास्टीक खुर्च्या POP पायप तशेंच इतर शस्त्राचे हांगासर वापर करून हांगासर पोलिसांचेर तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर आनी नागरिकांचेर हल्लो केलो. हेतून तेंच्यांनी शिवीगाळ सुद्दां हांगासर घातलेली आसा. तशेंच जे सरकारी कर्मचारी आपले कर्तव्य बजोवपा खातीर आयिल्ले तेंकां सुद्दां काम करपाक तेंच्यांनी अडथळो निर्माण केलो. तशेंच हांगासर तेंच्यांनी जे प्राणघातक शस्त्र आसा हेचो सुद्दां वापर करून तेंकां मारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेका लागून हेंचेर वेगळे गुन्हो दाखल केल्लो आसा. तशें पयल्या दिसा तेंच्यांनी एकूण 38 जाणांचेर गुन्हा दाखल करतानाच वेगळे फुटेज व्हिडिओ आणि जे एकंदरीत जे पुरावे आसा तेंची गोळा करपाक सुरवात केल्ली आनी दुसऱ्या दिसा एकूण 57 जाणांचेर तेंच्यांनी गुन्हो दाखल केल्लो आसा. आजुनूय हांगासर कांय जाणांचेर गुन्हा दाखल करपाची शक्यता आसा अशें कळटा. पयल्या दिसा जो कालो उत्सव आसलो हातून जेन्ना दनपारच्या टायमार हो हल्लो जालो तेजे मागीर पोलिसांनी आनीक बंदोबस्त वाडयलो आनी जे जमाव आसले हेतूर नियंत्रण हाडून बाकीची जी विधी आसली ही पोलीस बंदोबस्तांत पुराय करून जे भावीक आयिल्ले तांकां देवदर्शन करपाक सुरवात केल्ली आनी एकंदरीत जो पयल्या दिसाचो कालो उत्सव आसलो ह्यो सुरळीत पार पडल्या नंतर 16 तारखेक ब्रेस्तारा सकाळच्यानच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तांत जी बाकीची विधी आसली ही पुराय करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आनी एकूण शांततेत जो दुसऱ्या दिसाचो कालो उत्सव ह्यो जालो. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गांवांत आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खणखंदक असुरक्षीत आनी धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला.
शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्लें मायनिंग पीट धोकादायक जाल्लें आसा. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवांक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खणखंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बराबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खणखंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकारांनी उक्तायल्या. की आमच्या फाटल्यान मायनिंग पीड आसा न्ही तेज्या माथ्यार डंप आसा. एक्चुअली हे मायनिंग पीड आसा आनी तो आयचो आनी कालचो न्ही, जवळ 50 वर्सां जाल्या पिडाक आसा. आनी मायनिंग पीट हे भरपाचे केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. चौगुल्याचो आनी बांद्याकराचो जॉयंट पीट हे आनी सर्वे नंबर 93, 84 आनी 82 हो सादारण पीड आसा 90. तर आतां जर सरकाराचें हें कितें आसा की मायनिंग डंप काडपाचें म्हणून आनी कायदो कितें म्हणटा की पयलीं बॅक फील केल्या शिवाय दुसरें मायनिंग काडपाक जायना म्हणून. आतां कितें जालां की हे जर डंप काडले जर हांगासरले नाल्यार बॅक फील खंयच्या हितून रिजेक्शनान करताले. आमचें मत कितें आसा की हे 50 वर्साच्या वयर जे मायनिंग पीट आसा आनी जे डंप जे उबे केल्ले आसा सुळक्या वर्टिकल आसा सारके ते गोंयगाण्या तळ्याक सादारण तेकले अशें म्हणूं येता आमच्यान की ते डंप आसा ते बॅक फील करपाक वापरपाचे, बॅक फील करपाचे. आनी कित्याक जाणां फुडाराक नाल्यार कितें जातलें की ही एरिया आसा पळय टोटल देवूळ वाडो जावं खंयच्यो ह्या वडा कडेन हेका हो मारक आसा. आनी वास्तवीक पयशां जर कितें आसा ना की गांवांत आनीक सुवादूच ना. टोटल गांव हो मायनिंग लिजान आसा. देवळां इन्क्लुडींग लयराईचें देवूळ मायनिंग लिजान आसा. आनी हें जर बॅक फील केलें तर फुडार गांवाच्या फुडाराकूय बरें पडटलें. कोणाक तरी कितें देवस्थानाचें डेवलॉपमेंट करपाकूय चान्स मेळटलो, गांवाकूय डेवलॉप. कित्याक हांगासर शाळा, कॉलेज, शाळा, हायस्कूल बी कितें आसा पळय तें सुद्दां मायनिंग. हे जे डंप आसा न्हू आतां ह्या डंपाचो आमकां शिरगांवच्या लोकांक कितेंच फायदो ना, वयल्यान नुकसाण आहा. कारण हे डंप जाल्या उपरांत हे डंप फाल्यां सकाळीं कोसोन येतले आनी त्या उदकाच्या बरोबर शेतान पावता आमच्या. आनी आयज शेतान खुबशा आमच्या माती पाविल्ली आसा आनी शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा. हो म्हणून आमी सरकाराक म्हणटा की तेंच्यांनी सांगपाचें कंपनीक की जाता तितले बेगीन हे पयलीं बॅक फिलींग आसा पळय व्हडली कोणां मारलेली आहा ती पुरात, ती संपूर्ण पुरून घेयात. कारण तेच्या पासून मागीर आमकां धोका जावचो ना. नाल्यार कालच्या पावसान हे आमच्या शिरगांव पंचायतीच्या फाटल्यान जे पीट आसा ते फूल ओवरफ्लो जाल्ले आनी तेचें उदीक सगळ्या वयर सरलेलें. आनी अशें तर जालें जाल्यार आमकां गांवांक खूब धोको आसा. म्हणून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या हांकां ऑर्डर दिवपाची आनी ही पयली बॅक फिलींग करात आनी मागीर कितें तें तुमी डंप काडपाचें काय ना काडपाचें तें ठरयात. पण डंप हे जो आतां घातलेले आहा जावं पीट मारलेलें आसा तितून आमची कुमदाची जमीन सगळी खराब जाल्या, पिड्ड्यार जाल्या. त्या शिवाय आमच्यो स्वताच्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. तेन्ना ह्या प्रॉपर्टींचेर बी विचार करचो सरकारान किंवा ह्या कंपनीक सांगपाचें की बाबा ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यांच्या बद्दल विचार करपाचो आनी कुमदाची जी प्रॉपर्टी आमची पिड्ड्यार जाल्या ती बी पिड्ड्यार जाल्या ती पिड्ड्यार कित्याक जाली ह्या कंपनी खातीर तेन्ना तेचेर बी विचार करपाचो. आनी डंप हांगासलो सगळो काडल्या नंतर परत आहा तशी ती जमीन कुमदादीक दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बायगिणीचो प्रस्तावीत कोयर विल्याचो प्रकल्प जातलो ताचे बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक थळावो आमदार राजेश फळदेसाय आसतलो. मात उक्तावणाक तो आसतलो काय ना तें सांगपाक शकना. बाबुशाचो फळदेसायाक राजकी टोमणो. पळोवया फळदेसायाच्या जापेचेर बाबुशाची प्रतिजाप. आमचो एकूच मुद्दो आसा की आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट बांयगिणी आमकां नाका. एक्चुअली गार्बेज ट्रिटमेंट हे गोंयभर आमकां जाय अशें ना की नाका अशें. हो मदींच आतां बाबूश मनसुराद हें चाळून घालता. तेणी जर खरी हिम्मत आसा न्हू तेणी गार्बेज ट्रिटमेंट थंय बांयगिणी हाडून दाखोवपाचो. म्हाजो ताका विरोध आसतलो. मागीर कितें आहा तें मागीर हांव दाखयता कितें करपाचें तें. बांयगिणी प्लांट जातलो. बांयगिणी प्लांट was even cleared by the Supreme Court. So all the process has already been followed as far as the plant is concerned. बुधवारा बांयगिणीचे प्रस्तावित कोयर विलो प्रकल्पावयल्यान मंत्री बाबूश आनी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायाचे बरेच पेटिल्ले. राजेशान बाबुशाक बरोच उजरावन काडिल्लो. आतां बाबुशाची फळदेसायाक परती जाप. प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालतना आमदार फळदेसाय आसतलोच, मात उक्तावणाक तो आसत काय ना तें सांगपाक शकना म्हणून बाबुशाचो थंड भाशेंत फळदेसायाक राजकी चिमटो. पयलीं हांव सांगूंक शकता ऑन वॉट इश्यू आय स्पोक. I had gone for a meeting yesterday for GWMC, right?
who is the chairman of the meeting. The chief minister is the chairman. I am the vice chairman. I spoke actually what was the agenda of the meeting, and of the agenda of the meeting, Bangini was one of the agenda. On number 4 or 5th was the agenda. So I told you, as I gave you exactly what transpired as far as Bangini plant is concerned. So what is the question now? So, but the way he spoke, you feel... No, I am not here to say to me, I am not into that. I am just trying to say I have spoken the truth. And I have always been telling him, not now, he's been asking me for the past 2.5 years, from the time he's been MLA and from the time I've been a minister of waste management. And this issue has been coming up as far as the assembly is concerned. We are firm where the plant is going to come. I am just trying to say that I have spoken the truth. And there's always a saying, so you speak the truth, you don't have to remember anything. So all this while I have been telling him, the plant will be coming. He's been trying basically to see that plant doesn't come. That is, he's trying to protect his people. That as far as the garbage treatment plant, I was the first one among the 40 MLAs at that time to say, when Parikar was there, to say that put the garbage treatment plant in our constituency, that we can take care of basically 3 constituencies, Panjim, Taligaon as well as Santa Cruz constituency. राजेशान नेटान मुख्यमंत्र्या वांगडा कितें तें उलयलो म्हणून सांगिल्लें. बाबुशान ताचेरूच बोट दवरीत बैठकीक मुख्यमंत्रीच अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले हाचेर बोट दवरलें. मजगतीं काल सांजे बाबूश आनी फळदेसायाच्या वादाचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री मात वोग्गी. सो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर राजेश फळदेसायान हें केल्लें आसा. सर राजेश फळदेसायाचेर सर सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट जातलो. राजेश फळदेसाय आणि बाबू त्यांच्यामध्ये सो मान अपमान तुमच्याच मंत्रिमंडळान दिश्टी पडटा, तेचेर कितें म्हणणें आसा? सर प्रोजेक्ट बांगणी सर जातलो बांगणी प्रोजेक्ट चॅलेंज केले सर. चॅलेंज केलं. कापस्तात बी म्हटला. कापस्तात म्हणला. पाय सांभाळा रे तुम्ही. सर बांगणी प्रोजेक्ट जातलो. सर गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. गोंय अस्मिताय दिसा आपाचो आमदार वेंझीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय केली. कसलोच मतभेद करिनासतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उदरगतीची कामां करता अशें म्हणीत वेंझीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुलना भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केली. गोंय अस्मिताय दिसा आपाचो आमदार वेंझीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुलना पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केली. ज्या तरेन भाऊसाहेब बांदोडकरान कसलोच भेदभाव करिनासतना शिक्षणा खातीर गोंयांत वावर केलो, त्याच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत शैक्षणीक पायाभूत सुविधांच्या उदरगती खातीर वावुरतात अशें वेंझी म्हणटा. जरी राजकारणात आमचे विचार वेगळे असले तरी गोंयच्या उदरगती खातीर आनी शिक्षणा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कसलोच मतभेद दवरिनासतना फुडें सरतात अशें वेंझीचें म्हणणें. अस्मिताय दिसाच्या निमतान आमदार निधींतल्यान बाणावलेच्या होली ट्रिनिटी उच्च माध्यमिकाच्या मुळाव्या बांधावळीचें उक्तावण करतना आमदार वेंझी उलयताले. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरो करूं म्हणून असो दिता, कित्याक आय हॅव सीन इन दीस 2-3 years, although as an opposition we have difference in opinions, I have been fighting for Goa to build up brand Goa against all the bad things and all the negative things that this government has been doing. But keeping those differences aside, when it comes to development, when it comes to education, infrastructural development or constituency development, the way how Dr. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे भाशेन डिफरन्स कोण नासना, इगो दोन नासना, तेणे डेव्हलपमेंट सगळ्यार केले. तेच भाशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत is approving all opposition files, has been kind enough to approve this MLA fund to make sure that this education, infrastructure and development for Holy Trinity Higher Secondary School is being done. And I think that is the path ahead. If we are going to build brand Goa together, I think together we have to all work. And when it comes to elections, elections should be fought based on policies, based on party ideology. And तेन्ना म्हाका दिसता गोंय प्रोग्रेस करतले आनी गोंय मुखार. भीमा पाटीलाचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे निवडी खातीर राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल शुक्रारा गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 59 मतदार मतदान करतले. शेनवारा भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोशणा जातली अशी माहिती भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद भांबरे हाणें दिली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचें नांव निश्चित जाल्ल्याचें कळटा. अशें आसलें तरी सोपस्कार म्हूण ही वेंचणूक जातली. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे सयत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दिलीप परुळेकार, दयानंद मांद्रेकार, दयानंद सोपटे, बाबू कवळेकार आनी गोविंद पर्वतकार हांची नांवां आघाडेर आशिल्लीं. शुक्रारा नव्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 3 आमदार आनी 2 खासदार धरून वट्ट 59 मतदार मतदान करतले. शेनवारा भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाची घोशणा जातली, अशी माहिती भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद भामरे हांणी दिली. स्टेट अध्यक्ष निवडणा खातीर आनी एक गजाल म्हणटा, ज्या बरोबर आमी जिल्ह्याचे हे केले निवड केली अध्यक्ष, ताजे बरोबर आमी स्टेट काउन्सिल मेंबर्स म्हणून ताची निवड केली. जे 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर आसात, जे 20 नॉर्थाचे, 16 सावथाचे, आणि त्याच बरोबर महिला, मायनॉरिटीज, एसटी आणि एससी हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आणि 18 स्टेट काउन्सिल मेंबर असे टोटल 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर पळय आसात. जे 54 राज्य परिषद सदस्याची आमी निवड केल्ली आसा. जे आता स्टेट अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष पळय आसा ताजे हातून ते वोटर 54. त्याच बरोबर आमचे 10% आमदार आणि आमचे 28 हे आसा 10% 2.3 आमदार आमचे हाका आसतले, जे स्टेटीचे हाका वोटिंग करतले. म्हणजे वोटिंग जाले जाल्यार पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज आसपाकूच जाय. 3 आमदार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे आणि मोहित गुदिनो हे 3 जण, आणि त्याच बरोबर आमचे 2 खासदार सदानंद तानावडे आणि श्रीपाद नाईक हे 2 जण. 54 आणि 3 57 आणि 2 59 वोटर असतात. आता स्टेटीच्या अध्यक्षाक जे ज्यांनी निवडूंक जाय ते प्रपोज सेकंड 10% जाले, 10 जणांनी प्रपोज सेकंड करचे पडटा. आणि हे स्टेट प्रेसिडेंटाचे इलेक्शन घेवपा खातीर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा, जांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसात. आणि ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात आणि फाल्यां नॉमिनेशन प्रोसेस जाल्या नंतर परवा सकाळी 18 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर मराठा समाज हॉल पळय आसा थंय सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मोठो मेळावो जातलो गोंयच्या, आणि थंय तांकां जो पळय कॅन्डिडेट फॉर्म भरतले ताजी निवडणूक जाहीर जातली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हांकां जिणे गौरव श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. फुटबॉल खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या बद्दल भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कोलासो हांकां पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. खेळा प्रशिक्षणांत प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळोवपी आर्मांडो कुलासो हो पयलो गोंयकार थारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत 8व्या वेतन आयोगाची थापणूक करपाक मान्यताय दिला. मजगतीं 8व्या वेतन आयोगाक लागून 1.2 कोटी परस चड केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचो आनी निवृत्ती वेतन धारकांचो पगार आनी पेन्शनांत सुदारणा जातली. 7व्या वेतन आयोगाची मुजत 31 डिसेंबर 2025 दिसा सोंपता. ताका लागून केंद्रीय सरकाराचे कर्मचारी हे संबंदी घोशणा जावपाची आतुरतायेन वाट पळयताले.
ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है.